प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि जपानचे प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची हांचे कडेन हैदराबाद हाऊसात भेट घेतली। हे द्विपक्षीय चर्चेत दोन्ही फुडाऱ्यांनी आपापल्या हिताविशीं भासाभास केली। भारत जपान आपल्या रणनीतीक संबंध अधिक घटमूट करपाचेर चर्चा जाली। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज गोय मनीस संसाधन उदरगत महामंडळान वेर्णा उद्देग संघटना हांचे जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या जॉब फेरांत वांटो घेवन तरणाट्यांक AI शिकून घेवपाचो उलो मारलो। खाजगी क्षेत्रांत व्हडा प्रमाणात संदी उपलब्ध आसात, ताचो फायदो घेवपाची सुचोवणी तांणी ह्या वेळार केली। गोय सरकार, सहकार विभाग आणि थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह असोसिएशन लिमिटेड हांचे जोडपालवान राष्ट्रीय सहकार सप्तकाचे फाटभुंयेर कृषी सन्मान दीस सहकार भवन फोंड्यांत मनयलो। ह्या वेळार सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर, आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड, मुखेल उलोवपी डॉ. सचिन तेंडुलकर, गोय राज्य सहकार बँकेचे अध्यक्ष पांडुरंग कुट्टीकर, सहकार संघाचे अध्यक्ष संजय मांद्रेकर आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। 2025 उपरांत बुडीत कर्जाची तरतूद अदमासपत्रकात करपाचे पुरायपणान निर्बंध करपाचो सल्लो मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिलो। ह्या बदलाक CSIR निधीची खासा तरतूद करची अशेंय तांणी सांगले। प्रवाहा भायर विचार करपाची गरज तांणी ह्या वेळार उक्तायली। निस्वार्थ लोकांची गरज सहकार क्षेत्राक आसा अशें आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी ह्या वेळार उक्तायले। भूतकाळात कांय निस्वार्थी लोकांच्या योगदानाक लागून आयज सहकार क्षेत्रांत बरें कार्य उबें जालां, पूण तांकां फावो तो भोवमान मेळूंक ना अशी खंत लेगीत तांणी ह्या वेळार उक्तायली। साळगाव मतदारसंघात भाजपा युवा मोर्चान सुमार 200 तरणाट्यांक आस्पावीत केले। भाजपा युवा मोर्चाच्या सभासद मोहिमेत ह्या 200 तरणाट्यांक औपचारीकरित्या आस्पावीत करपाचे कार्यावळीत खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी वांटो घेतिल्लो। पेडणे नगरपालिका इमारतीचे दुसऱ्या पावण्यावेले काम बरेच दीस आडकून पडिल्ले, ताका गती दिवपा खातीर थळावे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी वाठाराची पळोवणी करून कामाक वेग दिवपाच्यो सूचना केल्यो। ह्या इमारतीक एक वेगळे आनी आधुनीक रूप दिवपाचो संकल्प आमदार आल्लेकर हांणी ह्या वेळार उक्तायलो। कॉम्बॅट किक बॉक्सिंग प्रो संस्थेन इंडोनेशिया हांगा आयोजीत जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सिंग आनी बॉक्सिंग वस्तादपण सर्तीत उत्कृश्ट कामगिरी केल्या। 26 ते 29 जून मजगतीं आयोजीत हे सर्तीत जैतिवंत जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय वळेरेंत गूण मेळ्ळ्यात। संवसारीक दोतोर दिसा निमतान भारतीय रेड क्रॉस सोसायटीच्या गोंय फांट्यान गोंय वैजकी महाविद्यालय इस्पितळांतल्या दोतोरांचो भोवमान केलो। हातूंत डॉ. मिशेल विएगश परब, डॉ. अमर प्रभुदेसाय, डॉ. शिरीश बोरकार, डॉ. एडविन गोम्स आनी कॅज्युअलिटींतले डॉ. सरफराज हांच्या निस्वार्थ सेवे खातीर भारतीय रेड क्रॉस सोसायटीचे गोंय फांट्याचे अध्यक्ष गौरीश धोंड तशेंच सचिव जॉन आगियार हांच्या हस्तुकीं भोवमान जालो। आयज मुंबईत उटंगराच्या पावसान लोकजीण विस्कळीत जाल्या। गोंयांतूय गोग्यांनी पडपी पावसाक लागून हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट घोशीत केला।